संतोषात गोड उल्हासात सोम्या तुझे समोर आया भुलिता गलत्या काळजात दुनिया तुका भेटयता भुविस्थानांत आमकां नवें रचन केला भुवी सभेंत आमकां नवें मिसाव दिला तुज्या उपकारांक करगांव पाटयता तुजी दया आमचे देव म्हूण म्हाका उतराय कोंकत्रेता चिनयेन तुज्या मी बागेता संतोषा गोड उल्हासात सोम्या तुझे समोर आयल्या बलिता घालत्या काळजात धन्या तुका भेटयता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं देवातय मात्र आत्मो म्हजो विशय घेता हय मगाच्या भावन भयणीनो जर आमचे जिवीत देवातय आसा जर आमचो आत्मो देवातय मस्ती करता तर खंडी जावन आमच्या जिविताक विशय मेळटा आमच्या मतीक समाधान आसता आनी जर आमचो आत्मो आमचे जिवीत देवातय ना तर खंडी जावन आमच्या जिवितांत नासमाधान आमच्या जिवितांत अतृप्ती आमच्या जिवितांत जे कितें नाका आसा आमच्या जिवितांत तें सगळें येता ते देखून आयची देव स्तुती आमकां आपोवन दिता देवातय आमी आमचो विश्वास दवरूंक जाय जिविताच्या खंयच्या सन्निवेशांत जावंक पुरो कश्टांत दुखांत सुखांत जावंक पुरो पूण जर आमी देवातय आमचो विश्वास दवरता तर खंडीत आमच्या जिवितांत शांत समाधान मेळटलें तर मागीर हे मेसेज बलिदानांत तोच सर्वेस्पर देव आमकां असले हे चिंताप आनी की गुंडायेन व्हरून आमच्या जिवितांत सदांच ताचेर विश्वास दवरूंक तोच आमकां कृपेन भरूं म्हूण ह्या मेसेच्या बलिदानांत आमी खालतेपणी मागया जायते परी आमी सुकल्या प्रत्येक जावन देवाचेर आमी विश्वासांतला भावार्थ पयस केला ह्या पातकांचो उगडास कान देवा लागचे बक्षान मगन आमी सांगाता म्हणया हांव पातकी सर्व पदवीदारा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव अवसरून सांगता मनान चिंतून तोंडां अवसरून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून बेगीन सदांच संपार बरी सगळ्या दुतांनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावूं आमेन सोम्या काकूत सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोम्या काकूत सोम्या प्रार्थुया प्रत्येक रितीन आमी मागया हे मेसेच्या बलिदानांत नेल्सन डिसूजा आमच्या भावाक कॅन्सर पिडेंत तो कश्टून आसा तसो सर्वेस्पर देव ताका आपूण गूण करून दी म्हूण मागया तशेंच प्रशांत डिक्रूज ताची BP चड जावन ब्लड क्लॉट जावन त्या कश्टांत तो आसा ताच्या बऱ्या भलायके पासून ह्या मिसांत प्रत्येक तरेन आमी मागया
सर्वेस्पर आमच्या देवा, सगळ्या मनान तुझी भजन करूंक आनी भावार्थ आमकां शिकयता त्या प्रमाणे सगळ्या मनशाचो मोग करूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत चेता राजभर चलयता ससनाच्या ससना. रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतलें वाचप. दाविदाच्या मरणाचो वेळ लागीं पावला आसता ताणें आपल्या पुता सलमोंक हो अनुदेश दिलो. पयलें, वयल्या सर मनशांचे वाटेन हांव वेतां, धैर्य घे आनी तुजें पौरुश दाखय. सरेस्परा मुखार तुजें कर्तव्य कर. ताच्या वाटांनी चल आनी मोइजेच्या धर्मशास्त्रांत बरोवन घाल्यात ते ताचे उपदेश, आदेश, आज्ञा आनी नियम पाळ. तेन्ना जे तूं करताय आनी हाती घेताय ते सगळें सुपळ जातलें. आनी सरेस्पोर आपणे म्हाका दिल्ली ही बसवणी सिद्ध करतलो. तुजे पूत आपल्या सगळ्या काळजान आनी सगळ्या आत्म्यान म्हाका विश्वासी रावून चलतीत जाल्यार इस्रायेलाच्या सिंहासनाचेर तुज्या वंशाच्या मदलो एकलो बसून आसतना रावचो ना. दाविदान आपल्या पुर्वजा सवे विशीव घेतलो आनी ताका दाविदाच्या शहरान निकेपिलो. दाविदान इस्रायेलाचेर 40 वर्सां राजवटकी चलयली. एब्रोनान 7 वर्सां आनी जेरुजलेमान 33 वर्सां. सलमांव आपल्या बापाय दाविदाच्या सिंहासनार बसलो आनी ताची राजवटकी तीर स्थापीत केली. देवाचें उतारें. महिमेवंते नाव तुझे आम्ही वर्णिता, मोकाल देवा सर्वेस्परा. सदैव जावन सर्वेस्वर परवो जावचो देव, स्तुती करून वर्णिया तोच आमचो महिमेवंते नाव तुझे आम्ही वर्णिता, मोकाल देवा सर्वेस्परा. सर्वेस्वर देव वर्तो तासोच सर्ग संसार, चलयता तो राजवडकी तोच पदवेदार. महिमेवंते नाव तुझे आम्ही वर्णिता, मोकाल देवा सर्वेस्परा. तासो हात चलयता सगळो अधिकार, सर्वांक दितो बळ सकत ह्या संसारार. महिमेवंते नाव तुझे आम्ही वर्णिता, मोकाल देवा सर्वेस्परा. महिमेवंते नाव तुझे आम्ही वर्णिता, मोकाल देवा सर्वेस्परा. सोमेश प्रसन्न नावाडा सोम्या, सर्लोकानो भरकादिया देवा सर्वेस्पराचे 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 सर्वेस्पराचे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं
तुमचे सोवे आसो मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुवार्ता महिमा तुका येसुम्या एक दीस 12 जणांक जेजून सशी आपयले आनी तांकां देंवसार सोडोवची पदवी दिवन दोगांक धाडले आनी ताणें तांकां अशें फरमायलें वाटेक एक दांडो शिवाय दुसरें कितेंच तुमी व्हरिनाये बोती जावं पोते जावं आनी चिरयेंत दूड जावं घेनाये पांयांक वानो घालये तरी बदलूंक वस्तूर व्हरिनाये ह्या शिवाय जेजू म्हणालो खंयच्याय घरांत तुमी रिक्षात त्या वाड्यांतले भायर सन वससर त्याच घरा तुमी रावा आनी कोणूय तुमकां स्वागत दिना आनी तुमकां आयकना जाल्यार थंय तावन भायर सरन वसा वेता आसतना तांकां एक सत्राय दिवच्याक तुमच्या पांयांची धूळ पाफुडा अशें ते भायर सरन वचून पातकेची न्ही बदला म्हणून लोकांक प्रसंग करूंक लागले तांणी जायते देंवसार धांवडायले आनी सबार पिडेस्तांक तेल लावन गूण केली देवाचे उतर हे वकणी तुका क्रिस्ता पवित्र पुस्तकाच्या महान व्यक्तींचे जिवीत आमी पळयले तर एक विशय आमकां तांच्या जिवितांत कळून येता ते कितें म्हळ्यार हे मनीस तांच्या जिविताच्या हर एका सन्निवेशांत देवाचेर संपूर्ण रितीन पात येवन ते रावल्ले देवाचेर विश्वास तांणी दवरलो देवाचेर ते खालती रावून तांचे जिवीत ते जियेले तशें म्हणटा आसतना ह्या मनशांनी देवाचो इतलो मोग केलो ह्या मनशांक इतलो तांच्या जिवितांत भावार्थ आसलो इतलो विश्वास तांणी देवाचेर दवरलो त्या मनशांक ताच्या जिवितांत कश्ट त्रास दगदोनी येवना म्हण न्ही खंडीत तांच्या जिवितांत कश्ट त्रास आयले दगदोनी आयली आबेल पवित्र पुस्तक म्हणटा देवाक मानता तसले जिवीतो जियेलो देवाक पसंत जावचे तो जियेलो आनी त्या देखून देवान ताची कानीक मानवली पण कितें जालें ताका जिवेशी मारलो अब्राहम भावार्थाचो बापूय म्हणून आमी म्हणटा आनी ह्या भावार्थाचे जिवीत तो जियोंक ताच्या जिवितांत जायतो सॅक्रिफायस ताणें केलो जायते कश्ट ताणें अनुभवसले आपलो गांव सोडून पयशिल्या गांवांक तो गेलो आनी ह्या भावार्थाचे जिवीत तो जियोंक आपणाच्या एकल्याच पुताक बली पेटोवंक तो फाटी सरलो ना मोइजे देवाक रूपरूपी पळयलो एकलोच मनीस मोइजे देवाच्या परजेक सुडका लाभोवंक त्या परजेक इजिप्ता देशांतल्यान भायर हाडून बसयल्या गांवांक पावोवंक ताका देवान आज्ञा दिली असल्या मनशाक आपल्या जिवितांत इतलो देवाचो मोग केल्या मनशाक देवान कश्टांत तावन पयस करूंक ना ताच्या जिवितांत जायते कश्ट आयले त्रास आयले आपणाचो लोक तोच लोक ताचेर रूप पाडलो ताची खोबरो उलोवंक लागलो ताका शिराप घालूंक लागलो असले कश्ट मोइजेन आपल्या जिवितांत बगाजाय पडले जोब पवित्र पुस्तक म्हणटा देवाक मानता तसले जिवीत तो जियेलो देवाचेर संपूर्ण रितीन विश्वासान भावार्थान आपले जिवीत तो जियेलो पूण कितें जालें ह्या देवाक पातयेल्या ह्या मनशाचे जिवीतच विबाडले भुरगीं जे कितें ताचे लागीं आस्त बदीक सगळे ते नास जाले आनी आपणाक
कोडीस पिडाय येवन तो कश्टालो पूण त्या समयार हो मनीस देवाचेर भावार्थ विश्वास ताणें उणें करूंक ना तो म्हणालो देवान दिलें देवान व्हेलें हरसिलें जावं त्या सुम्याचें नांव अशें पवित्र पुस्तकांत आमी पळयलें तर हर एकल्या मनशाचें जिवीत देवाचेर संपूर्ण भावार्थान भरवशान विश्वासान आसतलें तें जिवीत पूण तांच्या जिवितांत कश्ट त्रास दगदोनी पयस गेल्ले ना जेजूचेंच जिवीत आमी पळोवया मोरयेचें जिवीत आमी पळोवया तांकां कश्टांत न्हू तांचें जिवीत तें पयस जावना कित्याक असल्या कश्टाच्या समयार ते देवाचेर विश्वास तांणी सांडूंक ना आनी असलो एक भावार्थ पवित्र पुस्तकाच्या एका महान व्यक्तीक थंय आसलो जे कितें आमी आयच्या पयल्या वाचपांत आयकलें दावीद रायाचें जिवीत आमी जाणाव कांयच नासलो तो ताका देवान उंचो बारलो आनी इस्रायल परजेचो राजा ताका केलो पूण मनशा सैमाच्या उणेपणा वरवीं पथकांत तो पडलो खंडी जावन पथकांत तो पडलो पूण त्या पथकांतलो वयर येवन देवा लागचे बक्षाने ताणें मागलें त्या समयार ताचे तें आसली पदवी राजवडकी अधिकार ताचे तें आसलो तरी पूण ताणें हांव राजा म्हाका जाय कितें तें हांव करता पूण ताणें देवाक सांगूं ना सुम्या हांव चुकलो हांव पडलो म्हाका तूं बक्षी म्हूण तो आपणाचे पातक तो रडलो कित्याक देवा थंय ताचो विश्वास भावार्थ संपूर्ण आसलो वय तोच भावार्थ तोच विश्वास आज आयच्या पयल्या वाचपांत आपल्या पुता सलमावांक तो दिता आमी कितें करता आमच्या भुरग्यांक जर हांव एक बापूय जावन म्हजे थंय बिजनेस आसा तर म्हज्या भुरग्यांक हांव कितें सांगता आळे आमचें बिजनेस अशें आसा हांवें तशें करूंक जाय तुवें तशें करूंक जाय अशें करूंक जाय अशें करचें जायते बिजनेसा विशयांत जायती शिकोवन आमी दिवंक पुरो दावीद एक राय जावन आसलो आनी आपलो पूत सलमाव तो राय जावंचार आसा तो आपणाच्या पुताक राजवडके विशयांत शिकोवन दिना आळे तूं थंयसर वच त्या राजाक तूं धाड घाल आनी अशें कर तशें कर म्हूण तो सांगना पूण कितें म्हणटा तो तुज्या जिवितांत यशस्वी तुवें जाय जय तर तुवें देवांतय विश्वास तुवें दवरूंक जाय देवाच्या त्या वाटांनी तूं चल मोइजेच्या धर्मशास्त्रांत बरोवन गेल्या ताचे उपदेश आदेश ते तूं पाळ असली शिकवण तो दिता असली शिकवण ती दिता आनी तो म्हणटा जर तूं देवातावन पयस वेताय तर खंडी जावन तुजे राजवडकीक मोल आसचें ना तुजी राजवडकी तुजे अधिकार तुजी पदवी ती सगळी नाम पयस जातली नास जातली पूण देवातय जर तूं विश्वास दवरताय देवातय तूं भावार्थ दवरताय तर खंडी जावन तुजी राजवडकी ससनाक ती उरतली कसली उतरां एका बापायची आपल्या पुताक कित्याक दावीद रायाती देवाती भावार्थ भरवसो आसलो देवाचो अनुभोग ताणें तो जोडलो देवाचो मोग ताणें साकलो त्या देखून तसली उतरां आपणाच्या पुताक तो दिवंक शकता हाच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयलें जेजू आपल्या 12 जाण आपोस्तलांक आपोवन तांकां शुभ वर्तमान प्रगट करूंक देशाच्या दुसऱ्या जागांनी तो धाडटा आनी थंयसर जेजू तांकां एक सत्राय म्हणटा आनी तुमी शुभ वर्तमान प्रगट करता आसतना तुमच्या सामर्थ्यान न्ही तुमच्या अधिकारान न्ही तुमच्या पदवेन न्ही बगार देवाच्या सक्तेन तुमी शुभ वर्तमान प्रगट करूंक जाय देवान दिल्या त्या अधिकारान देवान दिल्या त्या मोगान तुमी शुभ वर्तमान प्रगट करूंक जाय ते देखून जेजू म्हणटा तशें तें वरिनाकात बुद्धी वरिनाकात पोतें वरिनाकात मुस्तायकी वरिनाकात कित्याक जर तांच्या जिवितांत दुसरे संगती ते घेवन वेता तर तांची चिंतना तांची मोत तांचें ध्यान सगळें त्या वस्तूंचेर आसता ते देखून जर एका मनशाक
जिवितांत देवाचे शुभ वर्तमान प्रगट करूंक जाय तर ताच्या जिवितांत कांयच आसूंक नजो. जर आमची जिवीत सेटल जाल्या तर आमकां देवाची गरज ना म्हूण बगता. ते देखून सेटल जावच्या पयले आमी देवातय आमी सेटल जावंक जाय. देवाच्या मोगातय आमी सेटल जावंक जाय. देवाच्या त्या काकुळतीन आमी सेटल जावंक जाय. तेन्ना खंडी जावन आमच्या जिवीत शांतीचे, समाधानाचे आनी मोगाचे जातले. कशें आसा आमचें जिवीत? आमच्या क्रिस्ती जिवीत संपूर्ण हांव एक याजक जावन, संपूर्ण धर्म भयणी जावन, एक लायक जावन जायते क्रिस्ती जिविताचे आमी कर्तव्य आमी करता. पूण कित्याक आमचें जिवीत दुसऱ्यांच्या वयर एक प्रभाव जायना? दुसऱ्यांच्या जिविता वयर एक परिणाम कित्याक हाडिना म्हजें जिवीत? म्हज्या उतरान, म्हज्या करण्यांनी, म्हज्या जिविता मुखांतर हेरांच्या जिवितांत एक बदलावान ह्या प्रभाव कित्याक जायना? कित्याक म्हळ्यार आमी चिंता जें कितें आमी करता, जें कितें आमी सांगता, जें कितें आमी उसारता तें सगळें आमच्या पदवेन, आमच्या समर्थेन आमी करता म्हूण. कित्याक आमकां त्या सर्वेस्परा देवा थंय भावार्थ भरवसो तितलो ना. जें कितें आमच्या जिवितांत जाता सोंप्रो बरें, सोंप्रो आमचें सूख दूख सगळें तें सर्वेस्परा देवा तावन मात्र येवंक सादी जाता. जर ही चिंतना म्हज्या जिवितांत आसा तर खंडीत जावन म्हजें जिवीत देवा थंय तें आसतलें, देवा थंय मस्ती करतलें. देवूच म्हजो आसरो, देवूच म्हजें खोटें म्हूण चिंतून म्हजें जिवीत हांव जियेतलो. तर मोगाच्या भोवन भयण्यो, मागीर आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत प्रत्येक जावन आमचो विश्वास, आमचो भावार्थ देवा थंय कितलो आसा म्हूण आमी प्रश्न करूंक जाय. तो भावार्थ आमी सोडोवंक आमी वावरूंक जाय. तो विश्वास संपूर्ण रितीन देवा थंय आमी दवरूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. जें कितें आमच्या ह्या संवसार जिवितांत आसा, संपूर्ण आमचो संबंध, आमची पदवी, अधिकार, आस्त सगळें तें नास जातलें. तें आमच्या जिवितांतल्यान पयस वतलें. पूण कितें शाश्वत उरता तें फकत देव मात्र. सो कितें मोग आमी आमच्या ह्या सालत्या जिवितांत जोडिल्लो देवाचो मोग, तो अनुभव तो सदांय आमच्या जिवितांत उरतलो, बाळतलो आनी सदांच आमचे संगी आसतलो. जें कितें ह्या संवसाराची जिवीत जावं पुरो आमचो तो मोगाचो संबंद जावं पुरो सगळें नापयस जाता. पूण देवाचो संबंद केन्नाच नाश जायना. ते देखून मागीर तसलो एक संबंद आमच्या जिवितांत आमी जोडूंक, तसलो एक विश्वास, भावार्थ आमच्या जिवितांत येवन आमचें क्रिस्त जिवीत त्या पवित्र पुस्तकांत आसलेल्या भावार्थी मनशा भाशेन देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक तोच देव आमकां हर एकल्याक ताच्या कृपेन भरूं म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी कालतेपणी मागया. आमीन. तुझे समोर बापा तुझ्या पायांतळा हुपून दिवच्या आमकांच तुका या पवित्र बलिदाना घे बापा घे हुंडो घे वार घे आमचो वार भेटून दिता क्रिस्ता मासारतान बदल मन पोराता घे बापा घे हुंडो घे वार घे आमचो वार काणीक भेटून दिता क्रिस्ता मासारतान बदल मन पोराता. भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचे बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जामन मागात. आपल्या मनाकानी महिमेक आणि आमच्या सर्वेस्परा आमी तुजी साकरां तुजे वेदीचेर ही दानां हाडून दवरता. प्रसन्न जावन ती मानून घे आनी ती बदलून तांचे वरवीं तुजी सडवण आमकां लाभय. आमी मागता आमच्या सुमिया जेजूचे नांवी.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्याही सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वयशी आमी करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका अधीन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो मोगान आमी ताचे मरण समरामतां जिव्या भावार्थांत ताचे पुनर्जीवनपण परगडतां तेर बरवशान ताच्या महिमेवंत येण्याक अत्रेकतां देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां Povit, 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 del baranço suvis por tu. Surcani sumsa, burla tuja vibhava, vum surkin tu kache je. Survis purache navi, ye tata kache. Vum surkin tu kache je. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धरून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें वुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची तेच स्प्री जेवण जात आसता ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी खराराचें हें रगत पातकांचे बुकसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत तें बारा उरतलें हें म्हज्या उगडासा करात Babartaso gut pergetuya Sumya Jesu tuje maran Ami semarata Tuje pura jivan ko Ami बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो मी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पित तुज्या मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका अधीन वाचता जेजूची कूड आनी रगत सभतेला आमच्या समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर वीस जाले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा लुईस पावलो आमच्या गुवळी बापा आनी सगळे यासकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां ज्येश्ठ गती मेल्या समेस्तांक
जे परजलीत मुखां मळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता हांव. अशा अंकवार मेरे देवाची मागीर सांगाती भगेवन झुजेत सोपती भगेवन धर्म दिता आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या जिविताच्या हर एका सन्निवेशांत देवाचेर संपूर्ण रितीन विश्वास भावार्थ दवरूंक आमकां जाय कृपा त्यास सर्वेस्परा देवाची. तर जेजून शिकयल्या मागण्या मुखांतर तीच कृपा आमकां सर्वेस्पर देव फावो करून दी म्हूण आमी खालतेपणान मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो घास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थ काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशें एकट्याक आमकां म्हणजे उदारकाक कोळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सो जेजू क्रिस्तांत धर्म दितांक म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर पणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजे तरास वर चलयता ससनाच्या ससनाक. सोमेचे शांत समाधान सदां काल तुमची सोबे आसूं. माया मगान एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. समे जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवूंक वेतां ते आमचेर जरते आनी ख्यास्त दिना जावं पूण जे काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वकाल दिवं. भावयनो हो जावन आसा जेजू क्रिस्त ह्या सोम्याचेर आमच्या जिवितांत संपूर्ण रितीन विश्वास भावार्थ आमी दवरूंक जाय. तेन्ना खंडीत जावन आमच्या जिवितांत सवस्कायी समाधान शांती आनी विशय मेळटलो. ह्या सोम्याच्या पवित्र जेवणाक पयल्यांत आमी सर्व सहभागी. तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. Sabu
मोजी तांबून तुये जेजुये जेजुये वेगिये मोगातान मोजी पागोम तुये मोजी तांबून तुये जेजुये जेजुये वेगिये मोगातान मोजी पागोम तुये जेजुये वेगिये kalsabuk moji tamu tuye jesuye jesuye vegiye mogatan moji bagum tuye प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाळ बापा सर्वनेच्या ह्या जेवणात तुझे जिवीत आमकां दिताय आनी ससनाच्या सुखाक पावोवंक आमकां आदार फावो करताय. ह्या तुज्या देण्या वरवीं खरो भावार सदां स्थिर व्हरूं आनी वाडत वसूं हें मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावचो म्हजो संतोश म्हणटा समी. जेजू मनशांचो इसांव चेलो सर तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुणकन दैवीक वयस म्हणलें ताका फोव जालें. नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री मना वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा कितलो सर तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. बाळका जेजूच्या पांयांत आमी आसां विश्वासान भावार्थान आमी मागले मागणे खंडी जावन तो देव स्वामी जेजू क्रिस्त तो आयकनासतना रावचो ना. पूण विश्वास आमचे थंय आसूंक जाय. त्याच विश्वासान भावार्थान आमचे सर गरजो तिसांवां इरादे कश्ट दूख त्रास निरासपण बेजाराय सगळे त्या बाळका जेजूच्या पांयांत आमी एक घडीभर समर्पया. जायत्या जाणांनी आमच्या लागीं मागूं विनंती केल्या. ताजे सर्वांचो उगडास करया. जांबर पिडेंत कश्टून वळवणच्या त्या मनशा पासत निरासपण बेजाराय आशा आमच्या कुटुंबां संद्याक जावं पुरो. वायट सवयेक वळख जाल्ल्या जायत्या आमच्या भाव भयण्यां पासत आमी भावार्थान विश्वासान उसारली ती मागणी तोच सर्वेस्प देव आयकून
जे कितें आमकां जाय ताचे कुशे प्रमाणे तें आमकां फोव करून दिवून आमी सांगता म्हणया. हे भगवंत जेजू बाळका तुजी पद सबदी आजा पितरांनी उगडापी केली आसता आनी जो हात बेसांव दिवंक उखल्लो आसता तुका पातयेन उलो मारतेला सक्तांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर. आमीन. आमचे बाबा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी देवाचो पूत मनीस जालो नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजी संगता आस्त्री आमी तेतून सदैव आनी सदैव फॉल जी खुशी जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. 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 महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसांव घालून आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसांव घालून आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसांव घालून आयक आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे. ह्या ज्या पंचा जेजू बाळका आमच्या बिजार काळजांचेर एका कुळतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सिरपडन मागता. जे इतले बिरमतेन बरयले वाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या तरेन मागची कृपा आमकां दिवं दी. कारण आमचे वयले सर कस आनी रासपण तुजी कुमक आनी बसवान आमकां जाड. बापा आनी पवित्र आत्मे सांगता आमी तुका वर्णुछाक सदांच सर्वता. आमेन. बाळक जेजून केल्ल्या सर उपकारांचो उगडास काडून बाळका जेजू कमर गां पटोवया. तेन वाशी काळजान उपकारी मनान आमी सांगता हे मागणी करया. हे भोव उदार बाळक जेजू हे तुजे मुखार आमी सर पडटा. तुवें आमकां दया केल्या देवळ उपकारा खातीर आमची मागणी तुज्या काकुळती आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसा आमचो देव रस्तार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजा पंचाई म्हाजी मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनांतली दैवीक मजल जोडून दीत. सरस्वती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमीन. देवाचो आशिर्वाद मागूंक आमचो मान आमी बागोवया. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावन तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावन तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या मुखल्यान फाटल्यान तो रावन तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावन तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबे चेता राज करता ससनाच्या ससनाक आनी सर्व पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. आज भुरग्यां खातीर विशेश मागणी आसतले. देवाचो पूत आमचो सुमी बाळक जावन ह्या संवसारांत आयलो. तो जानवायेन प्रायेन आनी कुरपेन देवा आनी मनशां मुखार वाडत गेलो. ताणें भुरग्यांक मोगान घेतली आनी तांकां आशिर्वाद दिलो. तांचें वडपण मानून घेतलें. तितलेंच न्हय देवाचें राज सोदतल्यांक ती आदर्श कशी दिली. आज हांगासरच्या सर्व भुरग्यांक प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांत आसच्या हर एकल्या भुरग्यांक सुम्याच्या बेंगेत आमी समर्पिया. तो तांकां मोगान आरावन आशिर्वाद दिवन दी म्हूण आमी मागया. एक घडी बरो आमच्या भुरग्यांचो उगडास काडया. संपुरो जे कितें तांचें तें उणेपण आसा तें सगळें सोम्याच्या पांयांत आमी समर्पिया. जेन्ना ती नेणतली भुरगीं सोम्या सरशी आयली जेजून सक्कड सोडून त्या भुरग्यांक ताणें प्रशंसा केली आनी तांकां ती आदर्श कशी दिली. आज हांगासर आसच्या भुरग्यांक तशेंच आमच्या कुटुंबांत आसच्या भुरग्यांक तसो सर्वेस्पर देव आद्यता दिता. कित्याक भुरगीं आमच्या सोम्याक मोगाची. सर आमच्या भुरग्यांक आमी सोम्याच्या पांयांत आमी समर्पिया. तो तांकां आपूण आशिर्वाद दिवं दी.
तांकां वेंगून दवन तांकां पटलून दवन तांकां कुरपेन भरून दी म्हूण आमी मागया. सुमे जेजू क्रिस्ता ह्या संवसारी आसतना तुवें भुरग्यांचो प्रत्येक रितीन विशेश रितीन तुवें मोग केलोय. ह्या समयार आमी हांगासर तुज्या पांयां तळ आमी आसांव, तुजो अनुभव तुज्या हजीरपणांत आमी आसांव. सुमया जायतीं भुरगीं हांगा आसात आनी हेर भुरगीं आमची जावं पुरो इस्कॉलांत घरांत आसात. ह्या सर भुरग्यांक आमी तुज्या पांयां तळ आमी समर्पिता. तांकां राख आनी सांबाळ. तांचे ते अशी सर पिडा शिडा कस सांवार त्रास तांच्या जिवितांत पयस कर. सुमया भुरग्यांनी जिवंक आसले नेणटेपणाचे बळेपणाचे जिवीत जिवंक तांकां तूं आदार दी, तांकां तूं कुरपेन भर, तांकां तूं आशिर्वादान भर. सुमया जावं पुरो जायतीं भुरगीं कश्टांत पिडेत आसात, तांकां तूं आपड गूण कर. सुमया जर तांच्या वाळबळेक खंयचीय अडखळ आसा सगळें तांच्या जिवितांत पयस कर, नापयस कर. सुमया कित्याक तुवेंच तांकां हे जिवीत दिलाय, तूंच तांकां सांबाळ. सुमया तांकां राख. जावं पुरो ती इस्कॉलांत वेता आसतना हे फाटी येता आसतना इस्कॉलांत आसतना घरांत आसतना हर एका मेटांत तांचो सांगातपण तूं जा. सुमया कित्याक जेन्ना तूं तांच्या सांगात आसाय तांकां कितेंच बाधक येवचें ना. तुजो आशिर्वाद तांचेर पडोवन दी. तांच्या शिकपांत, तांच्या कामांत, तांच्या वावरांत, तांच्या दिसपट्ट्या जिवितांत सदांच तुज्या आशिर्वादान तांकां नेटय, तांकां कुरपेन तूं भर. सुमया अशे हर एकले भुरगे त्या भुरगेपणाच्या नेणटेपणान भळेपणान जिवंक तांकां आदार दी. कुडीची वाडाबळ मोतीची वाडाबळ तांकां मेळोवन दी. कुडीचे शांत समाधान मोतीचे शांत समाधान तांकां मेळोवन दी. सुमया अशें हर एकले भुरगे तुका मोगाचें जावं दी, तुका मोगान वाडलेले ते जावं दी आनी अशें ताच्या जिवितांत सदांच संतोश माया मोग आनी त्या भुरग्यां मुखार ताच्या कुटुंबांतय मोग संतोश वाडोवन दी म्हूण आमी मागता. ही समागणी जे कितें आमच्या भुरग्यांक जाय मागूंक जाय ते सगळें सुम्याच्या पांयां तळा समर्पण आमी सुम्यान शिकयले मागणे भावार्थान भरवशान म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्यार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमची तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां तालें बरोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं आनी सर्व पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो ह्या भुरग्यांचेर आनी आम्हा सर्वांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमीन. जेजू बाळका भुरगे सारका भोव सुंदर सोबीत माणका बाळगून दवर गोपाळ तांकां सुखांत आनी दुखांत. ये जेजू तुजो म्हजो आसरो. तुझे बिन ना कोण दुसरो. ये जेजू तुझा म्हजो आसरो. तूं राव जेजू तुझे बिन ना कोण